मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. हर एक दिंबी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. हर एक दिंबी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. वेळा काळापूर्वी देवा सोबे आसलो. देव पण तुझे लिपो मनुष्य कुडगे उडायलो. पातात मातेक सांडून मुनी सबून चियेलो. ओंड्या रूपी मनुष्य तुवे सांगा तुझो उपचार सदाच देलो. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. हर एक दिंबी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. निमाण्याच्या जेवणा मोगा मंदा मेंदिरो. सेवेंची विचारो पायशी साचे दुले. उंडो वाईन मासगत तुझे कुडीन बदललो. मोच्या बुडा संकरापण सोया तुवे शिसांका देश दिलो. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. हर एक दिंबी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. आराधन तुका सोम्या. आराधन तुका सोम्या. रायांचो राई धनयांचो धनी वैजांचो वैज मेस्त्रींचो मेस्त्री ह्या घडये ह्या उंड्या रुपी आमचे सांगता आसा. इमॅन्युएल देव आमचे सांगता. जो सवंजलाध्याय 3:16 आमकां सांगता देवान संवसाराचो सय मोग केलो ताच्या पुताकच ताणें आमकां दिलो. वय मोगाचेनो
देव मनीस जाला, आमच्या गतींत तो एक जाला, आमचे परी तो जाला आनी ह्या मुखांतर आमकां त्याच सर्गींच्या वाटेन सोमकोंक तेंच सर्गा रास आपणावंक तो आमचे सांगाता रावला. त्याच सोम्याक आमी आराधन करया, ताची स्तुती आमी करया, ताका वाकणी आमी करया. अर्गां तुका सोम्या जेसू, अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका जेसू, सोम्या अर्गां जेसू, तुका सोम्या जेसू, आराधन तुका सोम्या जेसू, आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका जेसू, सोम्या स्तुती जेसू, तुका सोम्या जेसू, स्तुती तुका स्तुती सोम्या तुका जेसू, सोम्या जेसू, स्तुती तुका सोम्या जय जेसू, जय तुका सोम्या जेसू, जय जय तुका जय सोम्या जय जेसू, तुका सोम्या जेसू. जय जय तुका सोम्या जेसू. Praise the Lord, 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 praise the Lord. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. त्रिएका देवाचे प्रतिरूप तो, देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्म्याचे हसरपण तो. ह्या घडी आमचे समोर आमचे संगत आमी बगच्याक मुखार सरया. ये देवा बापा, तूं सर्गींच्या सर पडून तुका नमस्कार करता हांव गीत आमी गावया. ये देवा बापा, तू सर्गीच्या सर पडून तुका नामान करता, आराधन आनी वंदन करो, जीवन हे आमचे समर्पिता, आराधन आनी वंदन करो, जीवन हे आमचे समर्पिता. येशू ख्रिस्ता, तू सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता, आराधन आनी वंदन करो, जीवन हे आमचे समर्पिता, आराधन आनी वंदन करो, जीवन हे आमचे समर्पिता. ये पवित्र आत्म्या, तू सर्गींच्या सर पडून तुका नमन करता, आराधन आनी वंदन करो, जीवन हे आमचे समर्पिता, आराधन आनी वंदन करो, जीवन हे आमचे समर्पिता. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोम्या जेसू, तुवें आल्तारीर भोव पवित्र उंड्या रुपार हजर आसून आमकां तुजो स्वादीक सांगात दिताय. जेसू, तूं कितलो मोगाळ, जेसू तूं कितलो बरो, तूं म्हजो मोग करताय, म्हाका पोसताय, म्हाका सांबाळताय. पळय सोम्या जेसू, तूं म्हजो इश्ट. तुवेंच सांगलाय जोंस वंजलाध्याय 15 वळ 16, हांव तुमकां साकर म्हणून ना,
पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. वय मोगाळा जेसू, हे मनशा सैम घेवन ह्या संवसारांत म्हजे खातीर आयिल्लो तूं, म्हजो तूं इश्ट जालाय. मोगाळा जेसू, म्हज्या इश्टा जेसू, म्हजे संगी तूं रावताय, म्हाका उलयताय आनी म्हजे सांगाता तुजें सांगातपण तूं म्हाका दिताय. मोगाळा जेसू, तुवें तुज्या दैवीक खाणान आमकां तूं उपसताय. तुवें सांगलाय जो सवांजलाध्याय वळसो वळ 50 आनी 1, जो कोण म्हाका खाता तो ससनाक जियेतलो. वय सोम्या, तुज्या दैवीक खाणान तूं आमकां पोसताय, आमकां संतुश्ट करताय. तूं आमचे थंय तुजो जीव तूं वाळयताय. तुका आराधन आमी करता, तुजी स्तुती आमी गायता, तुका होगळाप आमी गायता. ह्या घडये आमच्या समोर आसच्या आमच्या सोम्या जेसूक एका भजना मुखांतर ताका अर्गां दिवचें, ताची स्तुती करचें प्रयत्न आमी करया. कोंगणी भक्ती गीतां बोकू पान संको 382 382. मुझे काळीस काय ताई दन्या, तुझी काकुळ तोडवी काय पार. मुझे काळीस गायता येतन्या, तुझी काकुळ तोडवी काय पार. हर एक स्वासो मोजो उगटास काढता तुझो, हर एक श्वासो मोसो ओढास काढता तुझो. लालिता तुझो दैविक आधार. लालिता तुझो दैवी गाथा. मुझे काळीस काय ताई दन्या, तुझी काकुळ तोडवी काय पार. मुझे काळीस गायता येतन्या, तुझी काकुळ तोडवी काय पार. किती बुटी तुझी दयाळाय, विछेक पाळा छेड तुझ्या. केदी वरती तुझी दयाळाय, वेची बाळाचे तुझ्या. किती बुटी तुझी मोवाळाय, पातकी भुरग्यां छेड तुझ्या. केदी वरती तुझी मोवाळाय, पातकी भुरग्यांचे तुझ्या. मुझे काळीस गायता येतन्या, तुझी काकुळ तोडवी काय पार. मुझे काळीस गायता येतन्या, तुझी काकुळ तोडवी काय पार. भोक्षी पत्कांद येन मोजी, दैवी काकुळतीन तुझ्या.
विचित मोगाळ तुझ्या मुझे काळीस गायता येदन्या तुझी काकुळ तोडवी काया पाय मुझे काळीस गायता येदन्या तुझी काकुळ तोडवी काया पाय एक श्वास हो मोसो उडास काढता तुझो एक श्वास हो मोसो उडास काढता तुझो लालता तुझो दैविक आधार लालता तुझो दैविक आधार मुझे काळीस गायता येदन्या तुझी काकुळ तोडवी काया पाय मुझे काळीस गायता येदन्या तुझी काकुळ तोडवी काया पाय कीर्तन 150 बोळ 2 आणि मुखार. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत ताची स्तुती करा, ताच्या अंतराळाच्या कोट्यांत ताची स्तुती करा, ताच्या वर्त्या कृत्य पासत ताची स्तुती करा, ताच्या अपार थोरपणा पासत ताची स्तुती करा. सगळे प्राणी सर्वेस्पराची स्तुती करू. मोगाचनो सोम्या समोर ह्या घडये आमी आसाव आनी तसो जेजू ह्या उंड्या रुपी ताचें हजारपण आमकां तो दिता. कडी सावन ह्या घडये ताचें हजारपण आमी बघून आसाव. जशें ते धर्मदूत जेजू सांगाता रावल्ले थंय लाभलो तो अनुभव तांच्या जिवितांत एक विशेष अनुभव जालो. तो मातेव ज्या घडये जेजूक भेटलो ताच्या जिवितांत एक नवो अनुभव ताका जालो. तो जाकेव जेजूक ह्या घडये भेटलो तो ताचें जिवीतच ताणें परिवर्तन केलें. तो पावलो त्या वाटेर लोकां कश्टांक मुखार सावन वाटेर वेता आसतना जिवंत जेजू ताका भेटता आनी ह्या मारिफात ताची जिविताची वाट तो बदलिता. वय मोगाचनो मनशान आनी देवान सांगाता मेळटा आसतना देव ताचें हजारपण दिता. देव ताच्या मोगाचो थाळो आमकां तो दिता आनी विशेश करून देवा आनी मनशा मदें एक मोगाचो बांद एक मोगाचें संभाशण आसा जाता. ह्या घडये तसो सोमी आमचे सांगाता आसा. बय आमच्या काळजांत हांव ह्या घडये त्या सोम्या सांगाता थोडो वेळ आमी संभाशण करचें प्रयत्न आमी करया. इमॅन्युएल म्हजे खातीर तुजे खातीर आमच्या सोडवणे खातीर आमकां देव सायबाक उबारच्या खातीर आपणाक ताणें मनशा जावन मनीस जावन ह्या संवसाराक तो आयलो. तसो जेजू ह्या घडये आमचे समोर आसो. ताका आमी अर्गां दिवया, ताची स्तुती करया. आमची जबाब जावन दी. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या जेजू. तूं देवाचो पूत देखून अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या मनशा सैब घेवन ह्या संवसारी आयलोय देखून अर्गाणी होगळाप तुका ह्या सोम्या पवित्र उंड्या रुपार तुझे हजारपण आमकां दिताय देखून अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या तुझ्या उतरान आमचे आत्मीक पोषण तूं करताय देखून अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या जेजू. तुझे मुखांतर देवा बापाची वळख तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या तूं जेजू. आमचो मोग करताय देखून अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या तुका जेजू. सुकुरसार समर्पण आमकां जिवीत लाभयल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या
जिसू तुझ्या मरण आणि जीवनपणा मुखांतर आमची सोडवण केलेल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका सुम्या जिजू आमच्या या संवसारांत आमचे कुटुंब तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका सुम्या आमच्या जिसू कुटुंबांत मोग संगतपण तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका सुम्या नितळ जिसू म्हणसर बऱ्या भलायकेचे देणे तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका सुम्या बऱ्या जिसू भलायकेचे देणे आमकां सर्वांक तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका सुम्या आम्हा जिसू सोमेस्तांक आमचो दिसपडतो ग्रास तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका सुम्या जिसू आमची मागणी तुवें आयकल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका सुम्या आमची जिसू दुकां तुवें पुसल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका सुम्या आमच्या जिसू जिणेंत संतोष समाधान तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका सुम्या तुजे जिसू मुखांत आरंभ केल्लें काम तुवें पंथाक पावयल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका सुम्या जिसू कश्टांतल्या वारांतले पिडेंतले तुवें राखल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका सुम्या जिसू आमच्या मागण्याक तुवें खान दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका सुम्या जिसू वै मोगाळा जेसू ह्या घडये तुजे समोर आसचे आमी सर्वां तुका आमी अर्गां दिता होगळाप दिता स्तुती करता आमचे दिसपडते जिवीत आमचे सगळें जिवीत तुज्या मुखार आमी उक्तें करता आसतना तुज्या कृपेचो पावस तुज्या कुमकेचो तो आदार तुज्या मोगाची ती बेसावां खंडीत सावन आमकां उगडासाक येतात आनी आमच्या काळजांत तावन आमी तुका अर्गां दिवंक आशेता ह्या आराधना वेळार विशेश करून ह्या गितां मुखांतर तुका अर्गां दिवंक तुजी स्तुती करूंक आमकां तूं आदार दी पानसंको कोंकणी भक्ती गीतां बुक 208 208 Somo niyalta sumya buktin tuka bandita Somo niyalta sumya buktin tuka bandita Tuka ergandita audanya जीवन मोचे भेटता तुका अर्गाणिता औदल्या जीवन मोचे भेटता तुसो नियाळता सोम्या भक्तीन तुका बंदिता रूपा कळसां थायलाय पातका काळो पयस केलो कोंड्या रूपान कळसां थायलो पातका काळो पयस केलो सर्गी प्रकाश आज पातयलोय सर्गादायची सौम्या माका केलोय सर्गी प्रकाश आज पातयलोय सर्गादायची सौम्या माका केलोय तुजो मोग नियाळटा सौम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका अर्गां दिता औदल्या जीवन मोचे भेटता तुजो मोग नियाळटा सौम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका मानूची सुफोळची
दिल्या सोम्या आवरुनी तुका मनवूची सुफोळजिनी दिल्याक सोम्या आवरुणी समर्पिता कालतेपणी भेटून दिता सोम्या मोजीजीनी समर्पिता कळतेपणी भेटून दिता सोम्या मोजीजीनी तुझो मोठी आळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका अर्घ दिता हांव धन्या जीवन मोचे भेटता तुझो मोठी आळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता भिये नाका कित्याक हांवें तुका सोडयला म्हज्या नांवान तुका उलो केला तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सांगता आसतलो न्हंयंतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुका बुडोवंक सोडचो ना उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेसोनाय हांव सर्वेस्पर तुजो देव हांव तुजो उजवो हात धरता भिये नाका हांव तुका आदार दितां देव मनशां सांगता रावोंक आयला मनशांच्या गतींत तो एक जाला मनशां सांगता सदांच रावच्याक तो एक किरकोळ रसना जाला होय मोगाचनो आमकां सदांच सांगात दिवंक पवित्र युकरिस्तांत उंड्या रुपांत तो हजर आसा संवसार सरा पर्यंत हांव तुमचे सांगता आसतलो जेसून जावन आसा केल्ली ही बासोणी आनी ती बासोणी ताणें पूर्ण केल्या तो आमचे सांगता समकाता आनी आमकां ताचो आदार आनी सांगात दिता ह्या जेजूक एम्माउसाचे वाटेर समकल्ल्या शिस्सां परी आमी सांगया सोम्या आमचे सांगाता तूं राव आमची जाप सोम्या आमचे सांगता तूं राव हांव कश्टांत सांपडटाना सोम्या आमचे सांगता तूं राव आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत निराशी जाताना सोम्या आमचे सांगता तूं राव ल्हान व्हड कारणा खातीर हांव देदेस्पर जाताना सोम्या आमचे सांगता राव हांवें आरंभ केल्ली योजना पंथाक पावनांतल्या वेळार सोम्या आमचे सांगता राव आमची कामां पंथाक पावनांतल्या वेळार सोम्या आमचे सांगता तूं राव एकामेका सो मोग आमकां मेळनातल्या वेळार सोम्या आमचे सांगता राव वय सोम्या तूं आमचे सांगाता तो राव जशें तुज्या मरणा वेळार निराशी जाल्ल्या त्या शिसांक तुज्या जिवनपणाच्या त्या हजारपणांत बरोवन निराशी जाल्ल्या त्या शिसांक नवो बरवसो तुवें दिलोय देदेस्पर जावन गांव सोडून वेतयल्या त्या एम्माउसाच्या शिसांक तांचे संगता रावून तांच्या नव जिविताक नवो उसवाट तुवें फंकयलोय सोम्या तूं ह्या संवसाराक आयलाय म्हजे खातीर आनी ह्या घडये हांव तुजे लागीं मागतां सोम्या म्हजे सांगाता राव पाण संको 122 122 बाळ पिये नाका आसा तुझे संगी सदा बाळ पिये नाका आसा तुझे संगी सदा बाळ
आपोय म्हाका चिलेन तुज्या कश्टांत आसतना पिडेंत वळवळताना कश्टांत आसतना पिडेंत वळवळताना तिला सांगात हांवें तुका तिला सांगात हांवें तुका तुवें म्हाका सांडल्यारी वाडसू कोण गेल्यारी तुवें म्हाका सांडल्यारी वाडसू कोण गेल्यारी मोगण वेगूंक हांव तयार आसा मोगण वेगूंक हांव तयार आसा बाळा भियेनाका आसा तुजे संगी सदां बाळा रडू नाका आपोय म्हाका चिरेन तुज्या सर्व आमी उबी रावया आनी ह्या घडये देवाचें उतर आमी आयकोंक मुखार सरता त्या देवाच्या उतराचो नियाळ करूंक आमी मुखार सरता आमचे दोळे आमी तांपया आनी ह्या घडये पवित्र आत्म्याची मजत ताचो आदार ताचे हजरपण ह्या घडये आमी एक घडी बरो मागून घेवया तो पवित्र आत्मो विशेष करून त्या जेजूच्या शिसांचेर देवलोले ते घडीत आमच्या मतीक आमी हाडटा आसतना आनी त्या घडीता उपरांत कितें जाल्लें म्हणलें नियाळ करता आसतना आमी समजता ताची मजत आमकां हर एकल्याक गरज आसा आनी ह्या घडये तस पवित्र आत्म्याक आमचे मदें आमी आपोवया हांगासर सुवार्ता परगट जाता आसतना ती सुवार्ता परगट करतेल्या व्यक्तीक मात न्ही बगार आयकतल्या हर एकल्यांक तसो पवित्र आत्मा मतीक उसवाड दिवन दी देवाच्या उतरांत आमकां सामी रोंबोवंक देवाच्या उतरांत प्रेरीत जाल्लो लोक आमी जावंक ह्या वेळार त्या पवित्र आत्म्याची मजत आमचे मदें मागून घेवया दैवी गितां बुकांत पाण संको नूरा मोरू ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗವು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ನೊಂದು ನಾ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗವು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ನೊಂದು ನಾ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಶಾಂತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ವರವಾದ ಯೇಸುವೆ ಅಭಿಷೇಕ ನೀ ಮಾಡುವ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕಷ್ಟವ ಸಹಿಸಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಲ ನೀಡುವ ಶಾಂತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ವರವಾದ ಯೇಸುವೆ ಅಭಿಷೇಕ ನೀ ಮಾಡುವ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕಷ್ಟವ ಸಹಿಸಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಲ ನೀಡುವ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮರೇ ನಿನ್ನ ಸಂಗವು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ನೊಂದು ನಾ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ
पौलानं एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 4 अध्याय 22 ते 26 वाक्य. तशें आसता तुमची आदली साल सांडून आपल्या खोट्या ओंदवण्या वरवीं तुमकां नासाक व्हरून पावयता तें पोरणे व्यक्तित्व तुमी खाण उडयसय. तुमचें अंतस्करण आनी तुमचें चिंताप नवें जायसय. देवाचें प्रतिरूप करून रचल्लें नवें व्यक्तित्व म्हणजे जिवनांत दिसता तें नितीवंतपणाचें आनी देवभक्तेचें नवें व्यक्तित्व तुमी नेसासय. देवाचें उतार हें. आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा नव्या वर्साक आमी स्वागत करया. नव्या वर्साक आमची तयारी ह्या विशयांत आज आमी नियाळ करतले. हांव आयच्या वचपांत आमी पळयलें जाल्यार देवाचें प्रतिरूप करून रचल्लें नवें व्यक्तित्व म्हणजे जिवनांत दिसता तें नितीवंतपणाचें आनी देवभक्तेचें नवें व्यक्तित्व तुमी नसासय. खंडी जावन हें वर्स अखेर जावन नव्या वर्साक पांय दवरच्या ह्या वखदां हांवें आनी तुवें नवी व्यक्तित्व म्हजें आनी तुजें जायजें म्हणून हर एकल्यांची आशा जावन आसा. कित्याक नवें वर्स आयलें म्हणटा आसतना आमी कितें करीत, कशें करियेत, काल करियेत म्हणलें चिंताप हर एकल्यान थंय वळटा. आनी आज आमी नियाळ करता आसतना पयल्यान पयलें उडास दवरूंक जाय. पयल्या सुवातेर म्हज्या जिवनांत एक रितीर जायसे. रितीर म्हळ्यार हांव सांगना एका रितीरा मंदिरा वचून थंयसर करच्या रितीर थंयसर करियेत, पूण ताजे की वर्त्यान खऱ्या अर्थान हांवें आनी तुवें देवातय आमकां सामकां मुखार दवरूंक विमर्शो करची गरज आसा. हांवें सांगचे रितीर एकल्यानच बसून 2 दीस केल्यार बरें, एटलिस्ट 1 दीस म्हणी हांवें आनी तुवें एक सुरपणार देवा मुखार करचोसो. आनी रितीर म्हणल्यार असो अर्थ जावन आसा आमी देवाक वेळ दिता, देवा सांगाता रावता, नवें साव जोडूंक निर्देशन देवातावन जोडूंक आनी नव्या सक्तीन हांवें आनी तुवें बरोवंक. आनी अशें केल्ल्या वेळार देवातय आमी ताका राखून बशिल्ल्या वेळार आमची आदलेपण सांडून नव्या जिविताक आमी जियोंक शकता. इसाया प्रवादीचे 40 अध्यायांत 29-31 वाक्य म्हणटा, थकलेल्याक तो सकत दिता, बोळनातल्याक तो घटाय दिता. युवक थकून आनी दमून वयतीत, तरणाटे आदलोवन पडटीत, पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरल्यांक नव्यान बोळ मेळटलें. गारुडा वरी तांकां पाकाटे पडटले. ती धांवतलीं पूण थकची नात, ती चलतलीं पूण दमची नात. पळय मोगाचेनो, हांगासर आसा एक नवें स्वरूप. हांव आनी तूं जायते जिवनांत थकल्या. हांगासर आसा सर्वेस्पराचो उलो. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बोळ मेळटलें. गारुडा बरी तांकां पाकाटे बोलतले. म्हळ्यार आज आमचे कडेन कितेंय नांव जावंक पुरो, आर्थीक तरान जावंक पुरो, भलायकेचे तरान जावंक पुरो, नांवान जावंक पुरो, समाधानान जावंक पुरो, कुटुंबां जिवीत जावंक पुरो, असलें सगळें खाण नव्या सक्तीन, समृद्धीन, भलायकेन,
बऱ्या नांवान बऱ्या संबंधान आमकां आशिर्वाद करचे नवें बळ मेळटा आनी गारुडा बरी नवे पाकाटे फुलतले म्हळ्यार आमचें आदलें जिवन खंयचेंय जावं दी गारुडें कितल्या माथारें जाल्यार जावं दी परत ताका पाकाटे पडटना तें तरणाटें जाता. त्याच प्रमाणे म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत येदोळसो आमी चलोवन गेल्या नव्या जिविताचे फांटे म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत फुटोवंक आसात. नवें तरणाटपणार नव्या जिवसणेर हांवें आनी तुवें मुखलें जिवन जिवंक जाय. ती धांवतलीं पूण तक्षिणांत चलतलीं ती दमचिनांत. मुखल्या जिवितांत हवान तूं जियेत आसतना जावं पुरो आशिल्ल्यान कोरोना वायरस येवंक पुरो आर्थीक परिस्थिती सगळ्या विश्व मट्टार सगळी पडून येवंक पुरो आमकां एकाने एका रितीचे धर्म पाळोवंक धर्मा प्रकार चलोवंक कश्ट येवंक पुरो कितें जाल्यार हांव आनी तूं जिविताची धांवतना आमकां पुरा आसाण बगून वचो. आमी चलतना आमकां धनसणी येवन वचो जाल्यार हांगासर आसा एकच एक उपाय सर्वेस्पराचेर हांवें तुवें विश्वास दवरून नव्या वर्साक मॅड दवरचें. आनी रितीर म्हणटा आसतना सगळो दीस की सायबा कशें करचें एक अर्दे वर एक वर जातना आमकां रावोंक जायना. एक दीस कसो करचो म्हणून सवालां वयर सवालां उपजोवंक पुरो. हांगासर थोडे इशारे दिवचे जाल्यार पयल्यान पयलें हांवें तुवें देवाक अर्घां दिवंक जाय. अर्घां दिवंक जाय मोगाचें न्हू. आमकां जायतीं ह्या वर्सां मेसां मेळ्ळ्यांत 10 कोडकार नितळ जाले एकलो मात्र अर्घां दिवंक पावलो आनी सर्वेस्पर सुमी दिसो म्हणालो वस तूं एकलोच आयलो गी वस तूं बरो आसा. आमी पळोवंक जाय आदल्या 2021 आमचे मुखार परिस्थिती कशी आसली. 2022 आमची परिस्थिती कितली आमकां सर्वेस्परा देवान बरी केल्या. फाट जाल्लें कितें हांवें तुवें चिंतलां एका कोणशाक एक घडी दवरया. कितें बरें आसा जालां ताचे विशयंत हांव आनी तूं चिंतया मोगाचें न्हू. जावं पुरो हांव आनी तूं एका टॅपाचें उदक पिवून आशिल्ल्या पूण आतां आमकां बांय मेळ्ळ्या या बोरवेल मेळ्ळा बरें उदक म्हाका तुका पिवंक मेळना. जावं पुरो एक्सिडेंट आतां जायते फावटी हांव तूं राखल्या. जावं पुरो आमचे संबंद ह्या वर्सा बरे जाल्यात. जावं पुरो आमच्या पिडेंत आमकां सुटका मेळ्ळ्या संकश्टांनी सुटका मेळ्ळ्या. आमच्या कामांत प्रमोशन मेळ्ळां. आमच्या बिझनसांत अभिवृद्धी जाल्या. जायते 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 मोगाचे न्हू म्हाका तुका उपकार मेळ्ळ्यात. हर एकल्या की उपकार आमकां मेळ्ळ्यात मोगाचे न्हू. त्या देखून कीर्तन 92 वर्स 1 to 5 अशें म्हणटा सर्वेस्पराक अर्घां दिवंक फावो भोव वर्त्या देवा तुज्या नांवाचें भजन करूंक फावो. सकाळीं तुजो मोग परगटोवंक फावो. रातभर तुजें विश्वासीपण गाजोवंक फावो. सिताराच्या आनी विण्याच्या संगीतान किन्नाराच्या मधुर नदान तुज्या कार्या वरवीं सर्वेस्परा तुवें म्हाका संतोश भरीत केलाय. तुज्या हातांच्या कृत्या मुखार हांव आनंदान उल्हासता. कितलीं वर्तीं कृत्यां तुजें सर्वेस्परा कितल्यो गूण तुज्यो येवजण्यो. त्या देखून मोगाचें न्हू आमच्या या 2 दिसाच्या एकसूरपणाच्या रितीरेंत आमी जायतलो वेळ देवाक अर्घां दिवया. आनी केदाळा अर्घां दिता सरकार आसार प्रसन्न जातात. कित्याक म्हळ्यार मनीस उपकार मागतात अर्घां दिनात. अर्घां दिल्ल्या वेळार विशेश तरेचे आशिर्वादां जाय तितलीं पडटात. साबार उल्लेख वांजेलांत आसात. आज हांव मुळावें सत्मा सांगून आसा अर्घां आमी दिवया आनी अर्घां दिल्ल्या वरवीं जायतें बरेंपण आमच्या जिवितांत घडटलें. रितीरेचो दुसरो भाग जावन आसा थंय आमच्या जिविताचें परिशीलन. खरें आमच्या ह्या वर्साच्या जिविताचें परिशीलन आसा. आत्मीक तरान आमी वाडल्यावंगी या देवल्यावंगी
आत्मीक रितीर म्हज्या स्पिरिटाची सकत आदल्या वर्साचे की ह्या वर्सा उणें जाल्या गी ह्या वर्सा चड जाल्या गी पवित्रात्म्याचे थाळो म्हाका आयकता गी पयलें आयकतालो आतां आयकना गी त्या आमी नियाळ करूंक जाय. ह्या पयलें आयकनातलो पूण आतां आयकता, ह्या पयलें आयकतालो आतां आयकना. आमच्या जिवितांत वांजेल वचचें आमी चड केलां गी किर्तनां आमी गावंक प्रारंभ केल्यान गी आमच्या जिवितांत उन्नतेक आत्मीक रितीर पावल्या गी ह्या आमच्या आत्मीक जिवीत उणें उणें जावन आयल्यात. आमचे शेगुणू बरे जावन आयल्यात गी आमचे शेगुणू पाड जाल्यात. आमचो राग ह्या वर्सा चडला गी ह्या आमचो राग ह्या वर्सा उणें जाला. आमचो मोसोर ह्या वर्सा चडला गी ह्या वर्सा उणें जाला. आत्मीक देणी मोगाचें न्हू आत्मीक जिवीत ह्या विशयंत हांवें तुवें विमर्शो घेवंक जाय. दुसरें विमर्शन घेवंक जाय म्हजें थंय आनी तुजें थंय मानसीक रुपांतर जालां गी. मुस्तबुटी मोगाचें न्हू आमी आसल्या पर्यंत आसा गी आसल्याच्या सकयल आयल्यांगी जावंक करो ह्या वर्सा हांवें बरें बरें जाणवायचे बूक वाचल्यात आनी म्हजी जाणवाय सडल्या. जावंक करो आदल्या वर्सा नेगेटीव हे नकारात्मक चिंता बसयल्लें ह्या वर्सा सकारात्मक चिंतपानी हांव भरलां. ह्या आदल्या वर्सा हांव सकारात्मक चिंतपानी आसलो ह्या वर्सा नकारात्मक चिंतपानी आसा. खंयसर म्हजें मानसीक रुपांतर जालां. खंयसर हांवें बऱ्याक पडलां या म्हजें मानसीक रुपांतर उंचल्या पावंडा पावच्या बदलाक रुपांतर आमचें सकयल्या पावंडाक गेलां. हें मस्त गरजेचें. केदाळा मानसीक तरा रुपांतर जाता आमी येदोळस पयलीं आयकलां मोगाचें न्हू सगळें जिवन परिशीलन बदलता. मानसीक आदले फावटी हांवें एग्जाम्पल दिलां. जर तर एका पापाच्या एका व्यक्तीक 1,00,000 रुपयाचें वस्तूर घालून राया बरी ताका न्हेसयलें जाल्यार तो राया बरी करूंक शकना कित्याक ताजें मानसीक चिंताप त्या मट्टाचें ना. जर तर एका रायाक सगळें ताजें वस्तूर काडून पोरणे गेल्यार ताजें मानसीक सकत राया बरी आसा जाल्ल्यान चिंताप राया बरी आसा जाल्ल्यान तो राया बरी जिवंक शकता. ताजे निर्धार राया बरी आसतात, ताजे उलोवणें राया बरी आसता, हर एकी राया बरी आसता. हर एकी हांव राय गी एक भिकारी गी या हांव बरो गी या खंयच्या हुद्द्यार आसा सगळें मानसीक चिंतपार आसा जाल्ल्यान म्हजें आनी तुजें मानसीक रुपांतर कितलें जालां म्हणलें हांवें तुवें पळयसै मोगाचें न्हू. तिसरें ह्या आमकां परिशीलन करता आसतना उडास दवरसै म्हज्या जिविताचो उद्देश जारेक येयला गी जारेक येवना गी. म्हज्या जिविताच्या उद्देशा कुशीन हांव मुखार येवन आसा गी ह्या फाटी येवन आसा. म्हाका बेंगलोर वचचें आशिल्लें. हांव बेंगलोरच्या वाटेन येतालो. आदल्या वर्सा ते वाटेंतून फाटी येवन कासारगोड वाटेच्या कुशीन गुलांगी. ह्या बेंगलोरच्या वाटेरच मुखार वचून एका हंताक वचून हांव पावलांगी. जिविताचो उद्देश खंयच्या हंताक वचून पावला ह्या विशयंत हांवें तुवें नियाळ करिसै मोगाचें न्हू. आमच्या भलायके विशयंत आमी नियाळ करिसै. आदल्या वर्सा म्हणसर म्हाका पिडा नातिल्ली. ह्या वर्सा हांव पिडेन भरलां. अलेली पिडा म्हाका आयल्या आतां हांव अस्कस जालां. ह्या आदल्या वर्सा म्हाका पिडा आशिल्ली ह्या वर्सा पिडा ना हांव संतोश पावलां. भलायकी म्हजी कशी आसा? कोडीची भलायकी मोतीची भलायकी कशी आसा? हांव दीस जाताना म्हजी मोत अस्कस जावन येता गी म्हजी मोत बोळादीक जावन येता घटायेन भरल्या गी ह्या विशयंती हांवें तुवें परिशीलन करिसै. भलायकी जिविताचें मस्त गरजेचें मोगाचें न्हू. कित्याक पळयत पुस्तक म्हणटा तुमी जावन आसात देवाचें मंदीर. जर तर हें देवाचें मंदीर आज ह्या वर्सा अस्कस जावन गेलें गी ह्या हें देवाचें मंदीर आमी बरें करून सुस्थितीर हाडलां गी रिपेरी करून
पेंटींग करणं बरें केलांगी ह्या विशयंत हांवें तुवें नियाळ करीत ह्या वर्सा आमी एक्सरसायज केलांगी ह्या वर्सा आमी एक्सरसायज करूं नांगी ह्या वर्सा कितें हांवें म्हज्या भलायके वसत केलां कशें हांवें डायट केलां कशें हांवें सुकोवन पडलां ह्या सर संगतींनी नियाळ करची मस्त गरजेचें मोगाचें न्हू. उपरांत हांवें तुवें नियाळ करीत आमचें फायनान्स ह्या आर्थीक परिस्थिती कशी जाल्या. आदल्या वर्साचें की उणें जाल्या गी आदल्या वर्साचें की बरी जाल्या गी खंयसर आमी सुकोवन पडल्या आसले पयशे पुरा खर्चून बसल्यांगी इल्ले पयशे ह्या वर्सा इल्ले डेपॉजीट करूंक आमी पावल्यांगी ह्या वर्सा आमी इन्वेस्ट केल्ल्या पयशांनी बरो फायदो जोडूंक शकल्यांगी ह्या वर्सा इन्वेस्ट केल्ले पयशे पुरा नश्ट जावन गेले गी. ह्या वर्सा म्हज्या जिवितांत कितें जालां आर्थीक रितीर आमकां मस्तो गरज मोगाचें न्हू. उडास दवरया जोब तो बऱ्यान जियोन आशिल्लो आनी सैतान येवन म्हणटा देवा कडेन ताका तुवें सुरक्षा कवाचेर दवरलां त्या देखून ताजें सुरक्षा कवच काड आनी त्या दाडा तुका शिरापता गिनांगे पळय आनी सर्वेस्पर देव म्हणटा ताजें सुरक्षा कवच काडटा पूण ताज्या जिवाक बादा करनाका. आनी आमी वाचता मोगाचें न्हू सैतान पयलें खाल्याक एटॅक करता पयलें खंयच्या विरोध तो वेता ताच्या आर्थीक परिस्थिती विरोध तो येता. आर्थीक परिस्थिती ताका एक रक्षा कवच जावन आशिल्लें. आर्थीक परिस्थिती ताजी मोगाचें न्हू कंप्लीट सगळीं गोरवां मरतात ताजें असलें कितें आसलें ताजें पाडे जावंक पुरो ताजें गोडे जावंक पुरो कितें पुरो आसलें सगळें ताजें समृद्धी लुटून वता नाश जावन वता. खंयसर मरता सैतान पयलें मरता ह्या जोबाक आर्थीक परिस्थितीचेर मरता. असो अर्थ तुजी आर्थीक परिस्थिती समृद्धीवंत आसल्यार तें एक तुका एक रक्षा कवच. आज आमी मागणें करचे मनशां म्हणटा आमी चिंता तें पुरा पयशांचें पुरा नाका कांय नाका व्हडणी नाका सादें जिवन आमी जियेया पूण आर्थीक समृद्धीवंत जिवन जियोवचें म्हजें आनी तुजें हक्क मोगाचें न्हू. त्या देखूनच साबार क्रिस्तांव राष्ट्रां ग्रस्तांतली ग्रस्तीन जाल्यार तांचें चिंताप त्या रितीर आसा. आर्थीक समृद्धी आसल्यार मात्र हांवें तुवें दान धर्म करीत. त्या देखून ह्या वर्सा 2022 म्हजी आर्थीक परिस्थिती बरी जाल्या या पाड जाल्या. खंयसर आसा हांव कितें पुरो हांवें वेस्ट केलां नाका जाल्ल्या संगतींक नाका जाल्ल्या खाणा जेवणांक नाका जाल्ल्या गम्मतांक नाका जाल्ल्या जुजाटाक नाका जाल्ल्या गिमिक्साक हांवें तुवें पयशे वगडावन घेतल्यात गी या तें बरें करून दवर न्हू हांवें खंयचेंय बरें समृद्धी जावचें बरें हांवें तुवें केलां. ह्या विशयंत हेका आमचे इतल्या 1 to 1 हांव आनी देव ह्या मदल्या रितीरे मदें हें हांवें तुवें नियाळ करूंक जाय मोगाचें न्हू. सवी सांगता संबंद आमचे संबंद म्हज्या घोवा कडेन म्हज्या बायले कडेन म्हज्या धुवे कडेन म्हज्या पुता कडेन म्हज्या भावा कडेन म्हज्या भयणी कडेन म्हज्या बापाय कडेन म्हज्या आवय कडेन म्हज्या नात्रां कडेन म्हजो संबंद पाड जाला गी म्हज्या शेजाऱ्यां कडेन संबंद पाड जालो गी म्हज्या इश्टिणी कडेन संबंद पाड जाला गी. ह्या संबंद बरो जाला. ह्या वर्सा हांवें कितल्या एक्स्ट्रा म्हळ्यार आनीक सडीत इश्टिणींक जोडलां. ह्या वर्सा हांवें कितल्या इश्टिणीक हांवें होगडायलां. ह्या वर्सा हांवें कितल्या व्यक्तींक तांकां सहाय्य करून तांची काळजां हांव जिखलां. ह्या वर्सा कितल्या जाणांडे झगडें करून ते म्हजे तावन पयस गेल्यात मोगाचें न्हू. हें जावन आसा जें म्हजें आनी तुजें आमचें जिवनाचें परिशिलन. आमचे संबंध ह्या वर्सा कशे आसात कशे जाल्यात आनी खंयसर वचून पावल्यात मोगाचें न्हू. मस्त गरजेचें एक तावन एक बसल्या वेळार जाता हांव आनी देव हांव आनी जेजू बसता आसतना जेजू ताजो उजवाड म्हज्या जिविताचेर घालता. म्हज्या जिविताचें आत्मीक जिवना वयर मानसीक रुपांतरा वयर जिविताच्या उद्देशा वयर भलायके वयर
आर्थीक परिस्थिती वयर संबंधा वयर आनी इतर क्षेत्रांनी ताजो उजवाड घालून सांगता फुता हाळे हांगासर आसाय काळोखान, हांगासर आसाय उजवाडान, ओ उजवाडांतलो सड कर, हाळे हांगासर आसा काळोख, ओ काळोख धांवडाय. आनी हें जावन आसा मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत ह्या वर्सा आमी नव्या वर्सा हेच्या पयलें खरें जाल्लें परिशिलन त्या खातीर संबंध केदाळा म्हज्यान तुजे सडटात थंयसर हर एकी ह्या आमचें परिशिलन जाता, थंयसर नवे साव उपजोवंक कारण जाता. ह्या संगतींत रितीरेच्या वेळार तिसरे विचार, पयलें सांगलें अर्गां होगळाप दिवंक, दुसरें सांगलें आमचेंच परिशिलन, तिसरें जावन आसा आमी चिंतूंक जाय निर्देशन जोडूंक जाय. देवातावन आमी मुखल्या जिविताक सोमया तुजें निर्देशन आमकां दी, सर्वेस्पराचें निर्देशन आमकां गरज आसा मोगाचें न्हू. हेब्रू घरांक बरयल्ल्या पत्रांत 12 अध्याय 2 वाक्य म्हणटा आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कसया, तसो आमच्या भावार तसो आराम आनी शेवट. आपणाक लाभोंक आशिल्ल्या आनंदा खातीर लज म्हूण लेखी नासतना कुर्साचें मरण मरोंक तो तयार जालो आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाक बसला. हांगासर सांगता सांग पावलो स्वामी जेजू देवाच्या सिंहासनार कित्याक बसलो म्हळ्यार ताका एक स्पश्ट निर्देशन या डायरेक्शन आशिल्लें. कितें आशिल्लें, तुवें थंय वचचें जाल्यार ह्या कुर्साच्या मरणा मुखांत तो वचा जाय. एक ताका ताज्या जिवितांत एक करेक्ट करण वाट ताका गुत्त आशिल्ली. थंयसर हांवें उजव्या कुशीक देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्या कुशीक बसत जाल्यार म्हजी वाट ही म्हाका आनी तुका ही वाट जिवनाची कळी जायसे मोगाचें न्हू. हांवें आनी तुवें आमच्या जिवितांत जायते वोन जाय जाल्यार आमकां स्पश्ट निर्देशन आसा की ह्या निर्देशना खातीर ह्या एक जावन एक हांव आनी देव, हांव आनी जेजू, हांव आनी पळयतात मेळटा थंय 1 to 1 हांव तूं उलयत आसतना मोगाचें न्हू निर्देशन हांवें तुवें विचार जाय. थंयसर किर्तन 73 अध्यायांत 8वें वाक्य म्हणटा हांव तुका शिकोवन दितलो, तुवें धरूंक जायती वाट तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बूद दितलो. सुमया जेजू कडेन वागदान केला हांवें तुवें मागोंक जाय. सर्वेस्परा तुजे दोळे म्हजेर दवर, हांव तुजे मुखार आज बसून आसा, हें वर्स हांव आखेर करनासा, नव्या वर्साक हांव पांय दवरनासा, तुजे दोळे म्हजे थंय दवर, म्हजी वाट म्हाका थंय दाखय. म्हाका कळना सुमया हांव एक कुड्डो आत्मीक तरान हांव कुड्डो, म्हज्या दोळ्यांक दिसता म्हळ्यार म्हाका दिसना सुमया, म्हजी वाट म्हाका थंय दाखय, म्हाका निर्देशन दी. हांवें कशें जिविताचो उद्देश म्हज्या जिवितान दिल्लें मिसांव म्हाका कितें ह्या संवसारांत तुवें दिलां तें हांवें जारी कशें करूंक म्हाका वाट तूं कळय म्हणून हांवें तुवें सर्वेस्परा लागीं विचारूंक जाय मोगाचें न्हू. त्या देखून म्हणण्याच्या पुस्तकांत 3 अध्याय 6वें वाक्य म्हणटा सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजो मार्ग नीट करतलो. सगळे आमी सर्वेस्परा थंय हांवें तुवें वंदून जिवंक सर्वेस्पराचें तें 1 to 1 रितीर जाता आसतना ताजे लेगीत सांगाचें म्हजो मार्ग तूं नीट कर, तुजी खुशी ओळखून घेवंक म्हाका कृपा दी आनी हांव ह्या वटेन वचून मोगाचें न्हू हांव समिया जायते वन जावंक म्हाका तुजें निर्देशन दी. पयलें सांगलें अर्गां होगळाप दिवंक, दुसरें सांगलें आमच्या ह्या जिविताचेर आमकांच आमी नदर घालून आमकां परिशिलन करूंक, तिसरें मोगाचें न्हू आमी तें वटयलें आमकां निर्देशन मेळचे खातीर. चवथें आतां आमचें मुखलें योजन आनी निर्धार कितें, मुखलें योजन आनी निर्धार कितें. पयत पुस्तक म्हणटा 6 लोकाच्या 14व्या अध्यायान 28 वाक्य म्हणटा तुमचे पैकी कोणीय एकलो एक बुरूज बांदूंक अपेक्षिता जाल्यार तें आखेर करूंक आपणा लागीं आस्पद आसा की ना हें समजोवंक पयलेंच बसून गरज आशिल्ल्या खर्चाचो अंदाज करता न्ही. ना तर बुन्याद गेल्या उपरांत काम आखेर करूंक ताका थांग ना जाय जाल्यार
पळयतले सक्कड ताका खिंडून ह्या मनशान बांदूंक सुरू केलें पूण आखेर करूंक ताच्यान जालें ना अशें म्हणटाले. 2023 पांय दवरता आसतना मोगाचें न्हू हांव तूं व्हडली व्हडली योजना घालना आसूंक पुरो. ती योजना घालता आसतना सर्वेस्परा लागीं आमी मागोवंक जाय. सर्वेस्परा तुजें कृपा म्हाका दी. तुजें योजन म्हज्या जिविताचें योजना जारी करूंक जाय आसचें म्हाका सकत दी. हांवें हे योजना हात घेसगी नाका. ह्या मुखल्या वर्सा जें कितें हांवें करूंक चिंतलां करीसगी नाका. करीचें जाल्यार कशें करचें जावंक पुरो. एक तरणाटो म्हणटा म्हाका 1000 जावंक जाय. या स्त्री थंयसरली म्हणटा म्हाका 1000 जावंक जाय. तर कशें हांवें 1000 जाय तें योजन जारी करी जाल्यार खंयच्या सल्या लागीं खंयच्या सले लागीं 1000 जावंक जाय. म्हज्या जिवितांत एक नवें बिझनस घालूंक हांव चिंतूंक पुरो. तें बिझनस घालूंक म्हाका मार्गदर्शन दिजें मात न्ही योजन जारी करूंक म्हाका तूं शिकय. ती सुम्या लागीं हांवें तुवें ह्या 1 to 1 रितीन मोगाचें न्हू हांवें तुवें वेळ करसून आमकां अंदाज करी जाय. मस्तुपटी पयशे आमचे कडेन आसता म्हूण आमी चिंता. 10 वर्सां पयलें 10 लाख रुपया जाल्यार आतां ताका 2-3 लाखांचें मोल जायना. कित्याक पयशे मात आसा ताका मोल ना. सगळ्या संवसारार हें हर एका राष्ट्रांनी अशेंत त्या देखून योजना आमकां गरज आसा. इतलें आसा म्हळ्यार पावना. निजाय कितें जाता गी निजाय हांव करूंक शकता गी म्हणलें योजना रुपीत करूंक आनी जारी काडूंक. 5वें मोगाचें न्हू तें कितें हांव तूं चिंता आटयता तें जारी करूंक देवा लागीं कृपा मागा जाय. मस्तुपटी म्हाका तुका व्हडली व्हडली योजना घालता. आमकां गुत्त आसा खंयचें म्हणून पूण करूंक जाता तशें ना. सांत पौल म्हणटा रोमाकारांक बरयल्या 7व्या अध्यायांत 18व्या वतान 20 वाक्यान म्हणटा म्हाका करूंक मन आसा तें बरें हांव करिना बदलाक म्हाका करूंक नाका तें खोटें हांव करता. देखून म्हाका करूंक खुशी ना तें हांव करता जाल्यार हांव न्ही बगार म्हजे ताई वस्ती करता तें पाता करता. म्हळ्यार मस्तुपटी म्हाका तुका करूंक जायना त्या देखून म्हाका तुका रितीर जाय. हांवें तुवें सर्वेस्परा लागीं बसून सांगूंक जाय सर्वेस्परा मस्त आशा आसा म्हाका करूंक. तुवें सांगल्या उतरार म्हण जिवंक आशा आसा. तुजें योजन जारी करूंक आशा आसा. म्हाका सकत ना म्हाका जायना सोम्या करूंक. म्हाका तुजी कृपा दी. जें कितें हांव करता तें करूंक म्हाका कृपा दी. तर 2023 मोगाचें न्हू म्हज्यान तुजें योजन कितें. पयल्यान पयलें प्रवादपणाच्या संगतीन सांगचें जाल्यार 2023 म्हाका तुका 3 संगती गरज्यो आसात. मोठ्यान सांगता मोगाचें न्हू वेळाच्या अभावा प्रमाणे. देवाचें उतार आनी मागणे विशयंत आमी चड म्हत्व दिवचें. कित्याक म्हूण हांव सांगता धर्मदूताच्या कृत्या 6व्या अध्याय 4थें वाक्य म्हणटा आमी आमचो वेळ मागण्यांत आनी देवाचें उतार परगट करच्या कामांत करशिता. हे 12 आपोस्तल म्हणटात आमी इकरासले आनी एकल्या सानी सर्वयलें. कितें म्हणटात आमी ह्या रटावळीन बसान हांव ह्या संवसारीक रटावळी पळोवंक हांव दुसऱ्यांक सेवकाचें नेमाक करता. पूण आमी आमचो वेळ मागण्यांत आनी देवाचें उतार परगट करच्यांत देवाचें उतार ध्यान करच्यांत हांव तुमकां करशिता म्हणटा. तें सांगल्या वरवीं मुखार कितें घडटा समृद्धीवंत सक्तेवंत बळादीक जातात. तिमोथेक सांत पौलान तिमोथेक बरयल्या पयल्या पत्रांत 4 अध्याय 15 वाक्य म्हणटा ह्या संगतीचो आठव कर आनी तुज्या जिवनांत त्यो कार्यरुपाक हाड तवळ तुजी प्रगती सोमेस्तांक कळी जाताली. हांवान तूं प्रगती जाय जाल्यार मोगाचें न्हू पयल्यान पयलें कितें जाय म्हाका आनी तुका देवाचें उतार आनी त्याच प्रमाणे मागणें हें गरजेचें. 2023 म्हज्यान तुजें निर्धार जाय उद्धार जायचे जाल्यार प्रगतीक पावचें जाल्यार. दुसरें मोगाचें न्हू आमच्या भलायकी बरी जाय. उडास दवरा आमी पेपरांनी वाचता कोरोना व्हायरस सगळ्यांनी एटॅक जावचे चान्स आसा. पिडा एकान एका तराची सगळ्यांनी भरल्या. आतां तो कोल्ड वेव्स येवन सगळ्यांनी उपास जावन आसा. भलायके विशयन हर एकल्यांनी गमान दिसय. पळय पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार मोगाचें न्हू भलायकेक आमकां मस्त गरज आसा
रस्ट गरज आसा विशय गरज आसा सर्वेस्पर देवस उत्पत्ती ग्रंथांत दुसऱ्या अध्याय दुसऱ्या आनी तिसऱ्या वाक्यान पळयलें जाल्यार 7 दीस 6 दिसा उपरांत वावर करना 7व्या दिसा तो विशय घेता आनी पळयत पुस्तक म्हणटा सगळें रसून जाताच त्या दिसा ताणें विशय घेतलो. हांवें आनी तुवें विशय घेवंक जाय. मुस्तुबटी आमी विशय घेना मोगाच्या न्हू. कंप्युटरां बरीं मिशिनां बरीं हांवें काम करता तुमी काम करतात सगळो वेळ फंक्शनां काम आनीक वत्तड आमी तांदूंत आसता खंयसर आमचें इम्युनिटी पावर आमची बरी न्हीद बरें विशय घेवंक सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका आपोवणें दिता. पळयत पुस्तकांत आमी चिंतूंक पुरो आमच्या जिवितांत आमी बरें न्हिदल्यार विशय केला कशें इतले सामासे आसात इतले सामासे आसतना हांगा एकलो म्हणटा आमी बऱ्यांकन विशय काणय जाय म्हणून हांवें देखून सांगलें पयलें मागणें आनी देवाचें उतार हें आसल्या वेळार कितें जाता. पळयत पुस्तकांत एक घटन पळयता आमी 6 मार्काच्या 4थ्या अध्यायान 37 आनी 38 वाक्य अशें म्हणटा तितल्यार व्हडयेक जड वारें उठलें आनी लारां माचव्या भितर मार मस्वो उदकान बरोवन आयलो तरी जेजू सुंकणां सशीन हुशार तकली तेंकून न्हीद काडटलो. शिसांनी ताका जागोवन म्हळें मेस्त्री आमी बुडटाव तूं कांय खबरेर न्हय हांगासर इतली बरां लारां आयलीं तूं आरामशें न्हिदून आसाय. मोगाचें न्हू. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलो बापाचेर विश्वास दवरलो स्वामी जेजू आराम तरान न्हिदता. कित्याक म्हळ्यार ताचेर ताणें विश्वास दवरला. मागणें केलें देवाचें उतार जावन आसता तो परगट करून गेलो. हांवें आनी तुवें देवाचें उतार नियाळ मागणें करना जियेल्ल्या वेळार संवसारार कितेंय समस्या आसा तो म्हाका आनी तुका बाधा करूंक शकना मोगाचें न्हू. कितलो विशय हांवें तुवें घे जाय गे आमी तितलो विशय जाय तितलो घेवंकच जाय. खंयचे समस्या आयल्यारय आमकां बाधाक जायनातल्या बरी आमचें मागणें आमकां राखता आमचें उतार देवाचें उतार ताजें प्रॉमीस आसा म्हाका आनी तुका राखता. त्या देखून आमी विशय घेवच्या विशयांतय आव्हान तूं गमान दिवंक जाय. तिसरें आखेर करता मोगाचें न्हू वेळ आसा अभाव धर्मान. तिसरें आव्हान तुवें ह्या नव्या वर्साक संबंद बांदच्या विशयांत आनी ते दोन काणूच्या विशयांत हांवें तुवें चिंतूंक जाय. कित्याक संबंद आमकां गरजेचे. उपदेश पुस्तकांत 4 अध्याय 9 आनी 10 वाक्य म्हणटा एकल्या प्रास दोग बरें कित्याक तांच्या वावराक फळ मेळटा. एकलो पडल्यार आनेकलो ताका उखलता पूण एकसुऱ्या मनशाची गत कितें तो पडल्यार ताका उखलूंक कोणूच ना. मुस्तुबटी आमी एकसुरेन जिवचें. तोय नाका तेय नाका येय नाका भावी नाका भयणी नाका घोवी नाका बायली नाका बापय नाका आवय नाका शेजारी नाका इश्टी नाका कोण नाका म्हाका हांव एकलोन जियेता हांव एकलोन जियेता. पूण मोगाचें न्हू आमी पडलें जाल्यार उठोवचें कोणें. हांवान तूं पडलें जाल्यार उठोवचें कोणें. जायचे मोगाचें न्हू जिवितांत संबंद. आज मनीस आसा थोड्या दिसांनी ते मनीस नापयस जाता पिडे वरवीं जावंक पुरो एक्सिडेंटा वरवीं जावंक पुरो इतर कारणां खातीर मागीर सुरसूर न्हू प्रयोजन ना. त्या देखून मोगाचें न्हू कितलें साध्य आसा तितलें संबंद आमी बांदून रेडया. आमी येदोळसूय नियाळ केल्या बरो संबंदा वरवीं कसो मनीस हायेस्ट समृद्धी जाता. हे संबंद हांवां थंय दोन काणयत आसतना मनशांक थंयसर आमी देवा कडेन मागून हो संबंद घट करया. कित्याक म्हळ्यार मोरी मोरी हांगा एलिझाबेथाक भेटल्या वेळार एलिझाबेथ पळयतात भरली कित्याक पॉझिटीव एनर्जी तिच्या जिवितांत आयली ती सक्सेसफूल जाली. सामसांवच्या जिवितांत धालेला आयिल्ल्या वेळार थंयसर नेगेटीव एनर्जी मारली त्या सलमांव त्या आजचे व्यक्तीचें त्या जे दादल्याचें जिवनच मोरोवंक तो जालो. सलमांव रायकय अन्य स्त्रियांची फ्रेंडशीप जावन अन्य देवांच्या पट्या पडलो तेजें जिवनच त्या संगतपणा वरवीं गेलें. पूण खंयसर बरें संगतपण आयलां थंयसर जायतीं जाणां अभिवृद्धी जाल्यात. त्या देखून मोगाचें न्हू बरो संबंद हांवां तूं वाडोवया बरो संबंद हांवां तूं मेनटेन करया. आनी आखेर करच्या पयलें जर तर ह्या वर्सा 2022 आमी ह्या हाच्या पयलें कितें होगडावन घेतलां जाल्यार 2023 पुनर्स्थापन जावच्या खातीर संकट आमी सांगाता मेळून मागया. सगळ्यांकी 2023 वर्स मुखलें वर्स आशिर्वादाचें
बेसांवाचे समृद्धीचे जावं दी. उडास दर्या मोगाच्या दया करना साध्य असल्या वेळार एटलिस्ट थोडो वेळ 2 दीस 1 दीस या थोडो वेळ म्हणी 1 to 1 देव आनी हांव दोगांत बसून आमी हांव तूं आमच्या जिवितांत आमी ध्यान करूंक आमचेतल्याक 1 to 1 रितीर करूंक पळया. जिवितांत नवें योजन आमच्या ते जारेक येवं दी. नवी सकत आमचे ते येवं दी. आमचे 2023 वर्स सगळ्यांचे आशिर्वादीत आनी बेसावांनी भरच्या खातीर. सर्वेस्परा बापा, सोम्या जेजू क्रिस्तानी पवित्रात्म्या, आमचो आत्मीक संबंध तुजे थंय दवरूंक जाय असची कृपा आमकां लाभय. आमचे थंय आसचें हर एक अडकळेचे कोटें त्या तुज्या पवित्र अभिषेकपणाक आसचें, त्या तुज्या पवित्र हजरपणाक आसचें आनी त्या तुज्या पवित्र एकवटान जियेवंक कितें सकड अडकळ म्हज्या जिवितांत आसा ती सर्व आतां तुज्या पांया मळी समर्पण करता. त्रिएक देवा, संपूर्ण मोत काळीज आत्मीक तरान म्हजें तें कितें उणेंपण आसा तें सर्व नेगेटीव हर एक एरियास समर्पण करता बापा. सोम्या जेजू, तुज्या जल्माचो संभ्रम आमी आचरसूंक वेच्या पयलें मोगळा सोम्या, तूं जावन आसा उतार म्हणलें सत वळखून घेवन तें उतार स्विकार करूंक आमकां हर एकल्याक कृपा दी म्हण मागता सोम्या. आमच्या काळजांत तुजें तें दैवीक उतार स्थापन जावंक जाय असो आदार आमकां हर एकल्याक लाभय सोम्या. अस्कत मनशा सैबाचें जावन आसच्या आमी हर एकल्यांनी तुजे थंय आकर्शीत जावंक, तुज्या आत्मीक बांदांत एक जावन जियेवंक, पवित्र आत्म्याच्या सक्ते मुखांतर बापा थंय बापाचीं भुरगीं जावन जियेवंक कृपा आमकां फावो कर म्हण मागता सोम्या. आनी आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत तूं उतार जावन स्थापन जा सोम्या. आनी तें उतार आमच्या जिवितांत आमकां बऱ्या वाटेन चलोवंक आदार दिव म्हण मागता. समर्पण करता सोम्या आमच्या सगळ्या कुटुंबाक. हे शालोम प्रेयर मिनिस्ट्री तुज्या हातांत समर्पण करता. ह्या शालोम प्रेयर मिनिस्ट्री मुखांतर तुजे थंय येवंक अशें आमच्या हर एका तुज्या भक्तिकांक समर्पण करता. ही शालोम प्रेयर मिनिस्ट्री तुज्या आशिर्वादांनी भरलेली, तुज्या दैवीक देणे फळांनी भरलेली, तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन वाडत वचूंक कृपा लाभय म्हण मागता सोम्या. असाध्य जाल्लें साध्य करूंक तुज्या पवित्र आत्म्याचें हजरपण ह्या मागण्या वेळार आराधना वेळार तूं आसा कर सोम्या. आमच्या सक्तेन भागार जो कोण तुज्या नांवान दोग्या ताचे की 60 जण सांगाता मेळटा थंयसर तुजें हजरपण आसा म्हणल्यार सोम्या जेजू हांगासर तुज्या नांवाक महिमा दिवंक, तुका आराधन करूंक आनी तुजे मुखांतर बापाच थंय वचोंक आमी सांगाता मेळ्ळ्या. आमचे कश्ट दूख सांगूंक आमी तुजे मुखार आयल्या सोम्या. आपड सोम्या आमकां हर एकल्याक, आमच्या कुटुंबांक आपड सोम्या, आमच्या शेजाऱ्यांक आपड सोम्या, आमच्या आत्मीक वडिलांक आपड सोम्या. आनी हर एका तरान आमी आत्मीक तरान बळिश्ट जावंक कृपा लाभय म्हण मागता. समर्पण करता सोम्या आमची आत्मीक, मानसीक आनी दैहीक पिडा शिडा गूण कर सोम्या. वैजांचो वैज तो आपड सोम्या. कळबणाच्या सक्तींच्या बंधनांत
आमकां सोडकाला पळय सोम्या. संवसारार विस्तारो नेमच्या कोरोना पिडेच्या वैरसांत हांव हर एका लोकांक बचाव कर सोम्या. काकोळतो तुजी देवय सोम्या. मारणांतीक पिडेंत वळवळतेल्यांचेर दया दाखय सोम्या. भावार्थ सोडून तुजेर दिश्ट जोखूंक करपा लाभय सोम्या. अशांतेत हांव शांती समाधान तुजे मुखांतर देवून येवन सोम्या आनी ते स्थापन जावन दी सोम्या. जाती काती मदलो भेदभाव नपयस जावन हर एकलो भाव बांदवपणान जिवची कृपा तुज्या ह्या जन्मा संदर्भी संवसारार आत्म्याच्या सक्ते मुखांतर स्थापन जावं सोम्या. ह्या घडये संपूर्ण तरान आमी हर एकल्याक समर्पण करना. तुजी दैवीक काकोळतानी सकत आमचेर देवून आमकां तूं आपड म्हण मागता. ಸಂಕು 67. ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನನ್ನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ, ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ, ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಬಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿದ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ಕಾಣಿಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿದ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ಕಾಣಿಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ. ನೀ ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ, ನೀ ನನ್ನ ಸತ್ಯ ವಚನ, ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯು ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ನೀ ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ, ನೀ ನನ್ನ ಸತ್ಯ ವಚನ, ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯು ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿದ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ಕಾಣಿಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿದ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ, ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ಕಾಣಿಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. सर्वेस्पर बापा सोम्या जेजू क्रिस्त आनी पवित्र आत्म्या त्रिएक देवा आमकां हर एकल्यांक आशिर्वाद सोंच्या पासत, अभिषेक करच्या पासत, बंधनांत हांव सुटका दिवच्या पासत, बऱ्या भलायकेच्या देण्यांनी भरच्या पासत आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्ते मुखांतर आमचें जिवन जियोवच्या पासत आदार मागता आसतना बापा आमकां हर एकल्याक आपडन तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन भर आनी संपूर्ण तरान तुजी सकत आता आम्ही स्वीकार करूंक जाय अशी कृपा लाभय म्हण मागता. हालेलुया हालेलुया रबा बाबा शकला बला 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 बा हिला बाबा हिला रा हिला रा हिला रा हिला रा हिला रा हिला मामा मामा शना ना 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 हिला ला 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 हालेलुया हालेलुया हरा बाबा 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 रा बरा 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 बा शबरा बरा बरा बा शबरा बरा बरा बा हिला मस्तुला मा कला मा शकला मा शकला मा शकला मा हिला बाबा हिला 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 होली आत्मने हिला रबा हिला रा हाला ला ला ले ली
शांती समाधान एका तेराशांच्या व्यक्तींक सबारांक समाधान दिवन आशीर्वाद सिता म्हणटा सुमी हाला माश्या खलाबा लबा लबा तुला माश्या लाला रिबातोना शारा तमाशू तापा तपशू मामा शनाना ध्यान करता असताना सबारांचे आत्मिक दोळे उघडणं म्हजे हजरपण वळखून घेवंक हांव तुमकां कृपा लाभयता म्हज्या उतराचेर ध्यान तुमी करता असताना म्हणटा सोमी हालमाशे कलबला तलमायशाला रेबतलमाशाला लिलीला रीतनाना माशिरीरा शिबक्तलमायशारारा आत्मिक जाणवाय खातीर थोडी जाणां मागोन आसात आनी हांव तांकां ती आत्मिक जाणवाय दिवन ब्लेस करता म्हणटा एकल्याच्या काळजांत एका तराचें बें आसा तें बें संपूर्ण तरान काडून हांव तुका धैर्याचो आत्मा दिवन आशीर्वाद दिता म्हणटा हाला मायशाला लिलीला दुर मानाची शिकोवता करा करा हाला हिला बाबा हिलारा 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 हिला बाबा म्हाका कोणूच ना म्हणल्यार कंटिन्युअसच्या व्यक्तीक हांव तुजो इश्ट म्हणटा सोमी हाला बाशेलेल्या रितानाचा माथेऱ्यारा तुला माशाला इरा माशाला दाला शकराबा मुखल्या सिट्युएशना खातीर भियोवच्या व्यक्तींक हांव जावन आसा आसरो आनी तुमचें धैर्य म्हण वागदान दिवन सोम्याचें आशिर्वाद तो आमकां हर एकल्याक लाभयता आमीन. मोगाचनो भोव पवित्र सक्रामेंतांतल्यान जेजू मुखार आमी आसा हांव सरपडल्या ते जेजूक आमी आराधन केलें नामान केलें. आमचो देव इम्मानुएल देव मनीस जालो वस्तू नाताला फेस्ताचो संदेश आमचो देव सर्गींत हांव देवन आयलो आमचे संगत आसच्याक आमचे संगत रावच्याक आमची दुखां पुसच्या खातीर त्या देखून तो पवित्र पुस्तक लुकाचो वांचेल आदी 2 वाक्यां 10 म्हणटा भिये नाकात पळया सगळे परजेक ओडू संतोषाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयलां. आयचे राती दाविदाचे नगरी तुमकां एक तारोक जल्मला तो जेजू क्रिस्त त्या देखून भिये नाकात धैर्य घेया. सोमी आसा देव मनीस जालो देव आमचे सांगात आसा त्या देखून कुटुंबांत जियेताना समाजांत जियेताना भियोवचें नाका. आमचो सोमी आमचे सांगात आसा आमचो देव आमचे सांगात आसता आमची दुखां पुसता आमचे कश्ट वजे हाळू करता आमची पिडा शिडा तो निवारता आनी आमच्या दिसपट्या जिवितांत मोगाच्या बाबा आनी भयणी सांगात तो दिता. आनी त्या देखून जेजूच्या जल्मा वेळार देवदूतां सांगता तो सर्गीचो एक व्हर जोमो देवाची स्तुती कर म्हणालो. महिमा देवाक अति उन्नती आणि शांती देवाक मानवाल्यांत त्या मनशांक संवसारी. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमी संभ्रमचे जेजूच्या जल्माचे फेस्त नातालांचे फेस्त आमकां हर एकल्याक आशिर्वादाचे फेस्त जावं दी देवाच्या बेसांवांनी भरलेलें फेस्त जावं दी आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक शांती समाधानाचें फेस्त जावं दी. सोमयाचो जल्म मनशा कुळाक शांती समाधान हाडलेलें फेस्त तर सोमयाची शांती समाधान आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत आमच्या समाजांत आमच्या राज्यांत आमच्या देशांत अख्ख्या संवसारार रुपीत जावं दी राज करून दी म्हणून आज आमी विशेष तरान आमी मागया मोगाचेनो. त्या देखून दोनी हात आमचे वयर उबारून धरया ह्या पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू कडेन विशेष तरान मागया मोगाचेनो. सोमी म्हणटा देव मनीस जाल्लो आयच्या दिसा तो म्हणटा भिये नाकात हांव आसा हांव तुमच्या सांगात आसा हांव तुमकां सांगात दिता आदार दिता त्या देखून भियोवचें नाका मोगाचेनो. आमचे सगळे कश्ट बेजाराय दूख पिडा शिडा समस्ये आमचे सगळे कुटाम कोणें आमकां मागोवंक सांगला तांकां हर एकल्याक ह्या घडये सोमयाच्या पांयां तळ आमी हाडया मोगाचेनो. सोमयाचो जल्माचो फेस्त नव्या बरवसाचो दीस नवो बरवसो आमकां दिवचो तो दीस आनी त्या देखून धैर्यान पातयेनीन बाबार्थान आमची सगळी ओजी दूख बेजाराय कश्ट सगळे ह्या घडये सोमयाच्या पांयां तळ आमी हाडया मोगाचेनो. आनी सोमयाच्या जल्मा मारिपात ह्या संवसाराक आयिल्ली ती शांती समाधान संतोष आमच्या कुटुंबांनी आमच्या कालजमानांनी आमच्या समाजांत आमच्या देशांत आमच्या राज्यांत सगळ्या संवसारार राज करचे खातीर ह्या घडये विशेष तरान पवित्रत्म्याचे अभिषेक पण जावच्या खातीर आमी मागया मोगाचेनो. हे दोनी हात उबारून धरया हे दोनी हात उबारून आमी उलो मारया मोगाचेनो.
ती शांती समाधान ते बरेपण सगळ्या संवसारान आमच्या देशान प्रत्येक जण राज करच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाचें नांव पवित्र आत्म्याची सकत सावळी कृपा वळोवन दी आनी सगळो संवसार सोमयाच्या त्या सक्तेन मोगान सोमयाच्या त्या शांतीन समाधानान भरून दी म्हणून आनी प्रत्येक जण आमचे कुटुंबां आमचे जिवीत भरून दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया मोगाचें नांव सोमया कडेन आमी मागया असल्या पवित्र आत्म्याक वचून असल्या पवित्र आत्म्यान अभिषेक पण जावच्या खातीर आमकां हर एकल्या करच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाचें नांव मागया मोगाचें नांव पेज 100 Jesus. Pour out your spirit, Lord. Pour out your spirit, Lord Jesus. Bless all the families. Bless our life, Jesus. Bless the world. Bless our nation, India. Bless our state, Karnataka. Bless our society. Be with us. Be with us, Lord. Touch, Lord. Bless each and every one of us. Anoint Jesus. Anoint Jesus. Anoint with your special blessing, Lord Jesus. Anoint on your birthday. Bless us, Jesus. On this day, on this great day, bless Lord. Especially bless all the families. Bless all the people, Lord Jesus. Bless Lord. Touch each and every one of us, heart, Lord. Give us the peace, Lord Jesus. You are the King of peace. Bless all the families. Bless our nation. Bless our India with the peace, Lord. Bless Lord, be with us, Lord. जेजू धार तुझ्या आत्म्या, जेजू धार तुझ्या आत्म्या सुनिया, तुझ्या शांती समाधानाने सगळं संसार आमचे कुटुंब, आमचे काल जमान भर सोमिया, बरेपण, बरी भलायकी सुनिया, आणि हरी एकल्या की त्या धैर्यान तुझेर पातयांची कृपा दी सोमिया, आमचो देव इम्मानुएल, आमचो देव आमची शरणागती या भरोशांची कृपा दी सोमिया, धार तुझ्या असल्या आत्म्या, ओ Jesus, pour out your spirit, Lord, touch and anoint Jesus, touch and anoint Jesus, धार तुझ्या आत्म्या सोमिया, अभिषेक सोमिया, अभिषेक सोमिया, touch Lord Jesus, bless Jesus, bless Lord Jesus, bless Lord, दी आमका शांती समाधान सोमिया, शांती समाधान शांति समाधान अभिषेक आमचे समान तुझ्या मोगान आमचे कुटुंब तुझ्या मोगान तुझ्या मोगान शांती समाधान Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 सोमयाचे आशीर्वाद आमी सोडूंक येता मोगाचें न्हू परत एक घडी आमकांत सोमयेच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया आमची सगळीं कुटुंबां ताच्या पांयांतळ आमी हाडया आमची सगळी दियेसीस आमच्या गोवळी बाब सकडी याजक धार्मीक भाव भयणी बवर्ती लोक सगळो सोमयेच्या पांयांतळ आमी हाडया सोमयाचे जल्माचे फेस्त ओ दीस सगळ्यांक बेसांवांनी आशिर्वादांनी भरलेलो शांती समाधानाचो जावं दी म्हणून आमी मागया मोगाचें न्हू सोमयेची कृपा सकत वालचे खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू आनी प्रत्येक जण कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां पिडेस्तांक कश्टांत आसल्यांक दुखांनी आसल्यांक समस्यांनी शिरकाल्यांक विविध तरेच्या अनवरांक वळख जाल्यांक हर एक लागीं सोमयेच्या पांयांतळ आमी हाडया मोगाचें न्हू सोमयेची शांती समाधान तांकां रावून दी सोमयेचें येणें ताचे जल्माचें फेस्त तांकां धैर्यादी करून दी शांती समाधानाचें बुजवणेचें जावं दी म्हणून आमी मागया मोगाचें न्हू सगळें आमची देसावां आमच्या काल जमानाचे अत्रेक आमची पिडा शिडा आमची दूख बेजाराय हें सगळें सोमयेच्या ह्या पांयांतळ ह्या घडये ह्या वर्त्या दिसा आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू आनी सोमयेचे तें आशिर्वाद आमच्या हर एकल्याच्या जिविताक आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबाक आमी मागल्ल्यांक आमी उबारलेल्या हर एकल्याच्या जिवितांत देवून येवं दी म्हणून आमी मागून तें आशिर्वाद जोडूंक तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांक
Etiavoda Sacramenta Sestanaman Koruya Urviratya Rupa Bodla Novioriti Adaya Solvon Vicha Asketisha Bhavatache Bodhivya Sushi Papa Tashe Sputa Urasalim Stutisa Podvivahiman Sustan Sustan Ekastalyan Hrsita Dukkha Dukkhancha Sita Samasami Navardam प्रार्थूया सर्गीच्या बहुमगाळ बापा आम्ही तुझे असक्त वर्गे तुझ्या मगार आम्ही सरपडल्या तुझे हजर पण या बहुपवित्र सक्रामेंताद्वारे आम्ही ओळखून घेताना तो आमचे संगात आसाय आमका हरी एकल्याक एक धैर्यान तुझ्या संगातपणान भरताय त्या देखून तुवें मनशा रूप घेवन या संवसाराक आयलोय आणि आमचे बरी तू जियेलोय आमचे सुख दुःख तुवें निवारले आणि आमच्या कष्टा दुखान तू आमकां पावलय तर आज या वर्त्या दिसा आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक विशेषतः हांगासर जमलेल्या हरी एकल्याचे तुजी विस्तार आशिर्वाद आवोत हरी एकल्याच्या जिवितान ज्या कुटुंबांनी तुझी शांती समाधान वळे आशिर्वादांनी भर आणि त्या मारिपातून सुद्धा तांचे जिवीत दिसपते सोलोन वन तो जियेत आणि रासवर सलयताय ससनाच्या ससना Amen. Yeya namaskar karya Yeya namaskar karya Yeya namaskar karya